Today's application is an excellent example of this approach. It uses the scientific knowledge to support the traditional experience and making the fishing professionals more efficient, productive and sustainable. The success of these applications will depend on how effectively it reaches the fishing community. I encourage the Goa University and the Director of the Fisheries to organize the awareness program, the training sessions and demonstrations across the state so that the fishermen become familiar with this application and can use it with confidence. At the same time, I would also encourage to continue the interactions with our fishing community, their practical experience and local knowledge and feedback with the help of to improve these applications further. Ultimately, we want to Goa to emerge as a leader in the blue economy. सो पळयता आसतना परत एकदा म्हणटलो की वायस चान्सलर हांच्यानी आत्मनिर्भर भारत हाचो मुद्दामूय उल्लेख केलो. आमी आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आसतना जाका स्वयंपूर्ण गोंय हो सेक्टर एड करता आसतना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर आनी स्किलिंग सेक्टर, दीस इज द वेरियस सेक्टर्स. ह्या सेक्टरांत रिसर्च, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी इंट्रोडक्शन्स करपाचो खूब व्हडलो आनी वायडर स्कोप हो युनिवर्सिटी कडेन आसा. आनी वेन द रिसर्च एकाडमी एंड गव्हर्नन्स कम टुगेदर, ताज्या वेळार सरकाराक आनी सरकाराच्या अधिकारी आनी लोकांक हाचो खूब मोठो फायदो जावपाक शकता. देर शूड बी द कोलॅबोरेशन्स बिटवीन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे कोलॅबोरेशन्स करपा खातीर भायले कन्सल्टंट्स येवच्या पेक्षा म्हाका दिसता की आमचे युनिवर्सिटी आनी रिसर्चर्स हे कोलॅबोरेशन खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. आनी ताकाच लागून हांव अर्ज करता, कारण हे जर पळयत जाल्यार आज होच हॉर्टिकल्चर सेक्टर आसतलो, एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, फिशींग सेक्टर आसतलो किंवा डेरी फार्मिंग सेक्टर आसतलो. देर इज अ कोकोनट बोर्ड, देर इज अ कोको बोर्ड, देर इज अ कॉयर बोर्ड, देर इज अ हॉर्टिकल्चर बोर्ड, देर इज अ नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन्स. बट बरेचशे फावटी देर इज अ लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन्स बिटवीन देम. आय एम ट्रायिंग टू डू दीस कोऑर्डिनेशन्स फॉर अवर रिसर्च आनी कोऑर्डिनेशन. युनिवर्सिटीज जर इनिशिएटिव्स घेत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे हे कोऑर्डिनेशन जावपाक शकता. ताजो खूब व्हडलो बेनिफिट्स हो स्टेटी खातीर जावपाक शकता. खूब व्हडलो बेनिफिट्स हो हे पर्टिक्युलरली सब्जेक्ट घेवन जे रिसर्च करतात त्या स्टुडंट्सां खातीर जावपाक शकता. हांव बरेचशे फावटी फाटल्या म्हज्या 7 वर्सांच्या एक्सपिरियन्सांत पळयता की सगळे बिजनेसीस इट इज इन दीस सेक्टर ओनली, इन्क्लुडींग द टुरिजम सेक्टर्स. आनी हे सगळे बिजनेसीस करपा खातीर एवरी टायम देर इज अ न्यू कोण तरी एजन्सीज दे आर कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द गोवा. They are giving their ideas, they are suggesting something for us, for the government. Then why not our students? ह्यो ideas, हे innovation हे आमच्या स्टुडंट्सां कडल्यान येवपाची गरज आसा. त्या खातीर म्हणजे आयचें हें औचित्य साधून बरी गजाल की डॉक्टर हरिलाल मेनन हांच्यांनी ही फिशींग ह्या सेक्टराचेर रिसर्च करता आसतना नुस्तेकारांक आदार दिवपाचें काम हें खरोखरूच तोखणाय करीत तितकें थोडें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.